योकार हा समृता खणगावकर. सुरेख पळयचे हेडलायन्स. बांबोळे गोमेकोसान 500 मिटरा वयल्या रस्त्यार धोक्याची फोणकुलां. हालत दोलत गेलो राज्यपालाच्या गाडयांचो तोफो. आता तरी पडत जाग्यार खड्डेयुक्त रस्ते. सामान्य गोंयकारांक पडला प्रस्न. दोगांक जखमी आनी एकल्याचो बळी घेवप्याक 2 दिसांची पुलीस कस्टडी. केप्यात 3 दिसां आदीं केल्लो अपघात. गाडयेंत सांपडिल्ले ड्रग्स. पिडेस्तांक न्याय दियात मागतात थळावे. मोठ्या प्रमाणात बायलां पडटात बेकायदेशीर लैंगिक व्यवसायाचे बकीक. हे दुष्टचक्र बेगीच सोंपपाक जाय. गोंयांत तस्करांक ना आलाशिरो. पिडेस्तांक राखण दिवपाक सरकार कटिबद्ध, सांगले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयच्या राज्यपालान मंगळारा बांबोळेच्या खड्डेयुक्त रस्त्यांचो स्वता अणभव घेतलो. सामान्य मनीस आड्डलो, पडलो, मोडलो, मेलो जाल्यार बातमी जायना. राज्यपाल पदावयली व्यक्ती जेन्ना स्वता खड्ड्यांतल्यान हालत धरत वयता, सामान्य लोकांक येवपी अणभव घेता, तेन्ना तरी रस्ते जाग्यार पडटले अशी आस्त तयार जाता. अर्थातच आमी वाट पळोवया हो रस्तो चकाचक जावपाची. पळयात विन्संट रोझारियोचो रिपोर्ट. राज्यपाल पासार जाता म्हणटकच हवेत हात हालयत पुलीस उबो राविल्लो दिश्टी पडलो. पूण राज्यपाल गेल्या उपरांत रावात रे वचात रे म्हण सांगपाक कोणूच नासलो. VIP आसलो काय प्रशासनाक रडे येता. सामान्य मनशाचे मडे पडल्यारय कोण पळयना. हेच ते गोंयचे वास्तव. हे आमी आतां बांबोळे हेजेर अंडरपास. सो हिंगा अंडरपासाक तुमी पळयता हे पोर्ट होल बा कसले आहा पळय ते. आनी अशेंच आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें हे आतां पोर्ट होल हें जाल्लो कॉन्क्रिटान हें केल्लो पॅचअप केल्लो. नॉट इवन 4 days पास. आतां पळय कॉन्ट्रॅक्टराची कितली क्वॉलिटी आनी इंजिनियर कोण PWD सुपरवायझराचे हे आतां 2-4 दिसां आदीं तर पॅचअप केल्लो जाल्यार हिंगा कितें सिमीट घालून पॅचअप केल्लो वो बेश्टो खोडयेचो खोस घाललो आनी रेंव घालून पॅचअप केल्लो. सो हें आतां तुमी पळय क्वॉलिटी ऑफ वर्क. आनी हिंगा व्हडलीशी सरप्रायज न्हू एक्सिडेंट बा जाय जाल्यार आनी स्पेशल 2 व्हिलर्साक हिंगा हे तूं रिस्क पळय लोकांची आहा पळय ते भाशेन पळय जाल्यार व्हडलें वजप जावचें ना. हिंगा रिस्क हे एक्सिडेंट जायत जाल्यार इतलें हिंगा डेंजरस पोजिशन जावन दवरलेलें आसा हेणी. आनी हेंची वर्क क्वॉलिटी ऑफ वर्क इतली वर्स्ट जाल्ली आहा. हिंगा सुपरविजन सामकें ना. आनी आख्खो स्ट्रेच वो सर्वीस रोड आख्खो हिंगा क्लोज टू GMC जस्ट 200 मिटर्स इतलो वर्स करून दवरला. पूण एडवांटेज बरी आहा. GMC ह्या हेज्या स्पॉटाचेर सोडून जस्ट 100 मिटर्स आहा. सो एम्बुलन्स लागून पावना जाल्यार कोणाक कितें जाय जाल्यार उबारून व्हरपाक जाता. इतलें हें आहा इतलें लागीं आहा. सो गेट जस्ट मेन गेट ऑफ GMC जस्ट 50 मिटर्सांचेर आहा आनी GMC कॅज्युलिटी आनीक 50 मिटर्स. सो टोटल 100 मिटर्सांचेर हिंगा सोटी हें आहा. तीच फकत एक हिंगा एडवांटेज आहा. पूण एक्सिडेंट जाय जाल्यार तुमी सरप्रायज म्हणून सजमो नाका हिंगा व्हडलें हें म्हणून एक्सिडेंट जालो म्हणून. कित्याक एक्सिडेंट जावपाची चान्सीस हिंगा मोर दॅन सेफ्टी आहा. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, डायलन रॉड्रिगेस आनी वैष्णवी साळगांवकर.
केप्यां 3 दिसां आदी अपघात करून एकल्याचो जीव घेतिल्ल्या तरणाट्याक केपेच्या सिव्हिल अँड क्रिमिनल कोर्टान 2 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. स्कॉडा गाडयेन तिगांक ठोकिल्ले. 2 जाण गंभीर जखमी जाल्ले. एकलो आखताक खलास. पळयात रमेश नायक रावताचो फॉलोअप रिपोर्ट. केप्यां पयर जो एक्सिडेंट जाल्लो फॅटल एक्सिडेंट आनीक हे गाडी जी आसा स्कॉडा गाडयेन 3 मोटरसायकले आनी तेच बरोबर जो एक त्या मोटरसायकलीच फुड्यान जो उबो आसलो हो आगताक मरण येयलें आनीक तितूंतले 2 जाण जे आसात हे इंजर्ड आसात. एकटो सिरियस आसा. ह्या केसीक सद्याक केपी पुलिसांनी सद्याक जो ड्रायव्हर जो भुरगो आसलो हेका अरेस्ट केले कडेन आसा आनी केपेचो जो कोर्ट आसा सिव्हिल अँड क्रिमिनल ह्या कोर्टान ताका 2 दिसांचो रिमांड दिले कडेन आसा. ह्या भुरग्या कडच्यान ज्या दिसा एक्सिडेंट जालो त्या दिसाक हे गाडयांक गांजा मेळ्ळो, व्हायट पावडर मेळ्ळो. अशें करून हे भुरगीं जे आसात हे अशें करून गांजा सोरो पिवन गाडी चलयतात आनी लोकांले जीव घेतात. हांकां खंय तरी कडक ख्यास ही कोर्टान दिवपाक जाय आनीक लोक अपील करतात की ह्या भुरग्याचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें म्हणून आनीक जशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे हो जो भुरगो आसा हेका लायसन्सूय ना, लर्निंग आसा पूण लायसन्स ना आनीक त्याच बरोबर ह्या गाडयेक इन्शुरन्स ना म्हणून आमकां कळले कडेन आसा. आतां जर इन्शुरन्स ना, लायसन्स ना जाल्यार कितें एक्शन घेतले. सद्याक जीव जो आसा हो मनशाले गेले कडेन आसा म्हणटकीर हेजेर कडक कारवाई कित्याक जावपाक जाय म्हणटा. अशें करून जर इन्शुरन्स आनीक जर लायसन्स आसतना जर गाडी चलयली आनी दुसऱ्याचो जीव घेतलो जाल्यार त्या हांकां मोबदला कितें मेळटलो. सद्याक ती फॅमिली जी आसा ही गरीब आसा आनी तेजी 2 जाणां ती घोव बायलां आनी एक 8 म्हयन्याचो भुरगो आसा. सरकारान हेजेर सखोल चवकशी करची आनी त्याच बरोबर केपें पुलिसांनी आनीक ह्या फॅमिलीक न्याय मेळोवन दिवचो म्हणून मागता. आयज तूं रस्त्यार तुजे वटेच्यान शिस्तीन चल वा फुटपाथी वयल्यान वच. तूं आसा थंय तुजेर गाडी हाडून ठोकतात. येरादारीत अजून शिस्त येवंक ना. तशी रफ ड्रायव्हिंगांतय लोकांचे बळी वचत आसात. मरणय आतां सवाय जाला. कित्याक तर सादीशी ख्यास्त जावन वा ख्यास्तीविणे आरोपी सुट्टात. केपेच्या अपघातात बळी गेल्ल्याचे फॅमिलीक थळाव्यांनी आदार दिवपाचो निश्चय केला. आयकयात मनसूर शेखाक. पयर एक्सिडेंट जाल्लो आनीक आतां ताका आज रिमांडा घेतला 2 दिसां लागून आनीक अशें आयकपा येयलां की ते भुरग्या कडेन लायसनूय ना आनी ते गाडयेक इन्शुरन्सूय ना आनीक हितून जाल्ले कारणान गाडी दुसऱ्या नांवार आसा आनीक चलयतालो भुरगो दुसरो. सो ते म्हणटू आतां कशें कितें हँडल करता तें खबर ना आनी ते गरीब भुरग्याक जे 8 म्हयन्या भुरगो आनी बायल आहा ताका सोडून तेगे घोव गेला यंग भुरगो तो मेलो. एकट्यागे 2 पांय गेला गाडयां ड्रग्स आनी गाडया आमकां ड्रग्स मेळ्ळे. सो तेजेर आमकां गोवोरमेंटा कडल्यान न्याय जाय आनीक आमी आमगे लोकल MLA आहा तेजे कडेन वयतले. पुलिसांनी आमकां सपोर्ट करचो सगळ्यांक. पुलीस सद्या कॉपरेट करतात आमकां. आतां सगळे रिपोर्ट येतकीर आमकां कळटलें पूण आमी इतले लायटली घेवचें ना. आमकां तेका न्याय मेळो. आमकां व्हडलें कांय इंट्रस्ट ना हितून. फक्त न्याय मेळो. तेणी तेगे फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता तेंचे बरोबर आमी आसा. सारकें न्ही. तेगे फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक न्ही नाल्यार कशें जातलें. सो आमी न्याय मेळपा जाय. फकत आमकां न्याय मेळटा. हो इन्सिडंट जालो तो म्हाका जाल्यार दिसना बरो जालो असो. आतां उलोवपा म्हणल्यार तेका फुडें लायसन ना, तेजे फुडें आतां इन्शुरन्स ना गाडये फुडें. तो गाडी रस्त्याचेर इतलीं वर्सां चलयतालो कोणाली नजर ना. ही नजर नजरी आयली कित्याक 2 जाण एक्सिडेंटा एकटो मेलो एकटो आसा म्हणल्यार 2 पांय ना. आतां हो इन्सिडंट जालो म्हणून कळ्ळें की तेणें ते फुडें कांय ना म्हणून. आतां पुलिसां फुडें मागता पुलिसां फुडें मागता की तांकां ह्या फॅमिलीक त्या बायले आनी त्या भुरग्यांक न्याय दिवचो. आनी आमी कांय सांगपाक शकना. आमी कोणा फुडें मागपाक शकनात. बिलीव करपाक शकना. होप म्हणटा पुलीस. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी सानिका नागवेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. दुर्दैवान बायलां चड करून बेकायदेशीर लैंगीक वेव्हाराच्या वेवसायाचे बळी पडटा. हें सोंपपाक जाय. गोंयांत तस्करांक आलाशिरो मेळचो न्हय. बळी पडपी लोकांक राखण न्याय मेळोवन दिवपाक सरकार कटिबद्ध आसा. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगला. Sadly, these very women often find themselves victimized by this vicious trade. This must end.
While we celebrate our nation's progress in empowering the Nari Shakti, we must also confront the brutal truth of exploitation. New legislation like Bharatiya Nagrik Sanhita 2023, alongside the border, the legal reform introduced by the Government of India, is a key step towards the protection and empowerment of women. But the laws alone is not enough. It is our responsibility as a leader, citizen and a community to ensure their rigorous enforcement and most importantly to create an environment where such exploitations cannot thrive. In Goa, the safe protection, empowerment of the woman remain central to our governance. We have introduced several key initiatives designed to combat not only the sex trafficking but also forms of the violence against the woman. These includes the special training programs led by the senior female officers to raise awareness and prevent the violence against the woman. The establishment of the Pink Force and specialized women and child protection units to ensure the swift and sensitive actions when the cases are reported. The counselors in school to provide early intervention and support to vulnerable children and teenagers. A dedicated cyber cell to address the rising threat of the online exploitations, ensuring that the internet is not a tool for the predators. Women PSI in every police station which gives the safety for the woman. These initiatives are the part of our continuous and evolving efforts to create safe, dignified and supportive environment for the woman in Goa. And we are committed to doing the more until we achieve our goal of zero violence against women and children. However, we must be realistic and completely eradicating the commercial sexual exploitations may be the monumental task, but we will never stop trying. Our state agencies, including the law enforcement and social services, are determined to make the Goa is a place where traffickers find no refuge and victims find protection, justice and hope. We are focused on rescuing every victim without bias or discrimination, ensuring that they receive the immediate care and equally important long-term support for the rehabilitations and reintegrations with their families. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख. MRF प्लांट नाशिल्ल्यान वेरे वागुर्मे पंचायतींक कोयर सतावपाक लागला. मैदानाच्या मुखार कोयर एकठांय जाता, देखून खेळगड्यांक ताजे त्रास सोंसचे पडटा. कोमुनिदादेन MRF शेडी खातीर जमीन दिल्या. शेड बांदून हे समस्येचो सुटावो करतले, वेरे वागुर्मेच्या सरपंचान सांगले. आम्ही गार्बेज आसा पळय ते आतां आमी म्हयन्याक 2 आमची पंचायतीची गाडी वयता सेकंड आयतार आनी फोर्थ आयतार आनी ती आमी कलेक्शन करता वाड्या वाड्या सगळ्यांक पळोवन गाडी. आनी सद्या आतां आमची तिका आमकां गार्बेज सेट ना, त्या खातीर आमी ते एक ग्रावंडार आमची एक धाकटी गार्बेज सेट ते घालता. आनी जसो कचरो आमचो हे जालो फूल जालो काय आमी मागीर तांकां फोन करून तांकां आपूण ते गार्बेज व्हरता. आतां सद्या आमी कशें केलां तो मुद्दा जायन आमकां जागा दिल्या. आमी सद्याची जागा टेम्पररी सेट करून आमी ती थंय हें करपाचें आसा, गाडी थंयसर शिफ्ट करपाचें आसा. आनी मागीर आमी सद्याचे 27 तारखेक हें आसा पळय ग्रामसभा, तेन्ना आमी कचऱ्याचें लोकां कडेन घालतली, मांडटली प्रश्न. आनी मागीर आमी डोर टू डोर आमी कचरो लागीं करपाचें हें करतली आनी कचऱ्याची समस्या सोडयतली. अजून आमी डोर टू डोर करूना. सद्या आमचे कडेन जाग्याचें हें आसलेलें आनी सद्या आमी ते जुमलेची जागा आमकां दिल्या. ते आमी गार्बेज सेट टेम्पररी करून पावसा पयलीं आमी सगळें बांदून घेतली. बांदून घेवन आमी MRF शेड आमच्याक मागीर थंय शिफ्ट करतली.
सध्या आमचो सुकोच कचरो थंय आसता, ओलो कचरो आमी कुळागरां आसा, लोक आपल्या घरा साडी झाडां थंय घालता, फक्त सुकोच कचरो आमी हें करता. हांगा गार्बेज म्हणल्यार जो ओलो कचरो आनी सुको कचरो आसता पळय तो तेंच्यांनी व्हरपाक जाय. हे लोक कितें करता, एकाच पोतयेन सगळो ओलो कचरो आनी सुको कचरो एकाच पोतयेन घालून ते मागीर ते शेडीन उडयतात. ते शेडीन मागीर कुत्र्यांक वास येता आनी ते सगळे फोडून सगळी घाण करता आनी ते वचपाचें ना मागीर वाटेर वयतना सगळो वास मारता. त्या खातीर तो 8 दिसांनी तरी थंयसरलो कचरो पूर्णपणे व्हरपाक जाय आनी क्लीन दवरपाक जाय ती शेडीन एक्चुली. आनी ग्रावंडूय लागीं आसा ग्रावंडूय लागीं आसा ग्रावंड लागीं असल्या कारणान ते भुरगे खूब येतात आनी थंय वास मारतात आनी ग्रावंडार खूब कचरो जाता. ती शिफ्ट जावपाची न्ही. ती शिफ्ट जायना सुद्दां जाल्यार ते क्लिननेस आसपाक जाय. आनी डोर टू डोर डोर टू डोर कचरो गोळा करपाक जाय. ती अजून हांगा सगळे फोंड्या बी जाला पूण हांगा जावंक ना ते जाल्यार एकदम बरें पडटलें. डोर टू डोर. आनी हांगा जे ब्लॅक स्पॉट आसला पयलीं न्ही, आतां ते कॅमेरा कितें बसयला आतां म्हणटा. कॅमेरा बसयला आनी कॅमेरा बसयल्या कारणान खुबशे लोक व्हाळान बी कचरो उडयता ते उडयना, ते बंद जालें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. परतून घेवेक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. उकड्या तांदळाचे फोव म्हटले काय तोंडाक रूच येता. हे फोव जितले रुचीक तितलेच वखदी मानतात. आयज गोंयांत अवघेच पारंपारीक व्यवसाय तिगून उरल्यात. तातूंतलो फोव काडपाचो एक. तिवरे माशेलांत एक फोव गिरण आसा, जातूंतल्यान उकड्या तांदळाचे फोव कशे तयार जाता ताची रुचीक काणी आयज आमी तुमकां आयकयतात. आदल्या तेंपार फोव तशे सगळ्याच मोसमांनी मेळटाले. हालीं खास करून गांवठी म्हटल्यार उकड्या तांदळाचे फोव दिवाळे कडेनच मेळटा. पूण आयज आमी एक अशा फोवकाराची वळख करून दितात जो फाटलीं 33 वर्सां लुकसाण सोंसूनय गोंयकारांची रूच भागयता. आयकात तिवरे वरगांवच्या जयेश नायकाक. पयलीं आमची बाबान घातलेली, म्हणटकूच रिटायर जावन पूण तें वतलो म्हणून बाबान घातलेली. त्यान पयलीं आमचे कडेन लाटी आसलेल्यो. हांव सुद्दां जाणा आमगेली लाट आसलेली ती. मागीर लाटी उपरांत मागीर बाबान हो बिजनेस केलो. तर आतां 33 वर्सां जालीं आमी हो बिजनेस चलयता. फकत आमी ज्योतीचे भाताचे आमी फोव करून विकता आनी लोकांले येयले न्हू जाल्यार कसलेय भाताचे आमी फोव करून दिता. आनी आतां हो धंदो 33 वर्सां जाल्यार पूण 33 वर्सां पयलीं ते लोक भरपूर मेळटाले. आतां तुका तें काम करतलो जाल्यार थंय उज्या कडेन मनीस गावना. पयलीं बेळगांव खानापूर साकून आमी मनीस हाडटाले पूण आतां ते मनीस मेळना कारणान मातसो धंद्याक मार बसता. हरशीं ते फोव बरे उज्या वयले फोव म्हणटा तेका. पयलीं आयटीचे फोव म्हणटाले तशें हे आतां उज्या वयले फोव. आनी दुसरे भशेन रोस्टरा वयले आसता फोव, तेचो मातसो टेस्ट चेंज, हेचो मातसो टेस्ट चेंज. आयज मार्केटात जाय ते मेळटा अशें म्हणटात पूण तें खरें न्हू. लोकांक जाय ते मेळोवन दिवपाचो यत्न करतात आनी तातूंतलोच एक म्हटल्यार माशेलांतलो जयेश नायक. लोकांच्या तोंडाची रूच भागोवपाक कितें कितें करचें पडटा तेवूय ताणें सांगलें. आतां आमकां तें भातूय मातशें म्हारग पडटा पावसान. हे फावटी तर तुमी पळयलां पावसान कितें केलां तें. आमी सालिगांव साकून भात हाडटा, मोरगांव साकून हाडटा, कुमरज्या साकून हाडटा. चडशे आमी सालिगांवचेच भात यूज करता आनी मडगांवचे. थंय चड मेळटा न्हू लोड म्हणून आमी थंयचे हाडटा. ज्योतीचे ते थंयचे हाडून आमी मागीर कितें करता, ते आमच्यो टाकयो आहा पळय त्या टाकयांनी फुगो घालता. नेये भात आसत जाल्यार ते एक रात दवरल्यार पुरो. पोन्ने आसत जाल्यार आमी यूजच करिना पोन्ने, पूण सांगता पोन्ने आहा ते चड उगत दवरचे पडटा. म्हणटकूच आतां कितें जाला आमी नेया भाताचोच करतात. ह्यो टाकयांनी आमी पयलीं एक दीस भर रात फुगो घालता, दुसरे दिसा काडटा आनी हांगासर अशें काडून उडयता आमी. तें जें कितें उदक देंवोंक जाय म्हणून, नाल्यार तें तशेंच व्हरोन घालीत जाल्यार तेका रेंव चड लागता म्हणून आमी काडटा आनी तशें भायर घालता. मागीर हांगासरल्यान आमी थंय व्हरता भुट्टे कडेन आमचे कायली आसा, कायलीं कडेन व्हरता.
थंयसर ताका रेंव स्पेशल रेंव हाडची पडटा. ती रेंव 20 किलांचे एक बॅग येता ते रेंव स्पेशल. ही हरशी दुसरी रेंव ताका यूज जायना, हेच रेंवेन ते काडचें पडटा. मागीर हांगासर हाडून आमी ती कायलेली घालून चायणी मारून अशें घुंवडोवन काडटा वयर. हांगासरल्यान काडले म्हणटा आमी 2 गाणे ह्या मिशिनान घालता. ते गाणे दोनूय घालचे म्हणटकच हांगासर मागीर ते प्रेस करून आमी फोव करता. फोव करून मागीर आमी हांगासर हाडून उडयता. मागीर आमचे हे सगळे वाड्यावयले भुरगे कोण बाबा आसा ते सगळे येता फ्री आसतकूच सांजचे ते कामाक साकून येयले म्हणटकूच हांगासर भरपाक आमकां हेल्पाक येता. तिवरे पंचायतीचो सरपंच जयेश नायकानय गांवांतल्या लघु उद्योजकांचे कौतुक करताना अशा पारंपारीक वावराक बळगे दिवपाचो यत्न केलो. आमच्या पंचायतीन आयज अशे जे बारीक स्केल धंदो करणारे खुबशे लोक आतां फुडें सरता. जे पयलीं आशिल्ले खूब मदींच बंद पडलेले. आयज तुमी एग्जाम्पल घेता जाल्यार तिवरे आमच्या गांवांत जी गिरण आयज जी गिरण आसा ती बऱ्या पयलींच्या एक फाटले म्हाका दिसता 20-25 वर्सां जाली ही गिरण कार्यरत आसा. आनी तेंच्यांनी जो आमचो जयेश नायक आसा तेणें आपल्या बापा फाटल्यान ही गिरण चालू दवरलेली आसा. आयज गांवठी फोव गोंयभर पोव आसत जाल्यार म्हाका दिसता हीच गिरण चालू आसा आमच्या ह्या परिसरांच्या लागींच्या. आनी खूब बरें दिसता जेन्ना अशे आतांचे जे तेंचे भुरगे तांकां सपोर्ट करता आनी अशे फुडें सरोन आयज आमचो जो गांवठी फोव आयज आमच्या गोंयकारांक आमच्या दिवाळे खातीर उपलब्ध करता ते. आयज वेगळे वेगळे फोव गोंयांत येता. पूण आमचे जे गांवठी आमचे जे पारंपारीक फोव पयलीं आमच्या आजे आसतना आमी पळयताले आमचे ज्यो लाटीर फोव काडटाले. तेज्या उपरांत ह्यो भाजपाच्यो गिरणी आनी आयज त्यो गिरणी खंय तरी बंद पडपाचे हेजेर आसा. कित्याक आयज तितले लेबर मेळना किंवा मेहनत खूब आसता, काम खूब आसता. सो तरी आसतना आयज ही गिरण हांगा तिवऱ्यान चालू दवरलेले आसा आनी म्हाज्याच वाड्यात आनी म्हाज्याच गांवांत तितून हांव तेंचें अभिनंदन करता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आणि वैष्णवी साळगांवकर. अस्तंत मध्य बंगालाच्या उपसागरावयले डाना चक्रीवादळ वायव्य दिकेन गेला. 24 तारखेच्या सकाळी मेरेन ताचे खर चक्रीवादळात रुपांतर जावपाची शक्यता आसा. 24 तारखेच्या राती ते 25 ऑक्टोबराच्या सकाळी भितर कनिका आणि धमारा ह्या ओडिशा लागसारच्या पुरी आणि सागर जुव्यामदी उत्तर ओडिशा आणि अस्तंत बंगाल दर्यादेग हुबपाची शक्यता आसा. म्हयनो सोंपतकच गोंयांत उटंगराचो पावस चालूच उरतलो. बेरेस्तारा आमी अदमासात विखुरिल्ल्या पावसाक लागून कांय वाठारांनी गडगडाचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. दिसभर कसलोच अलर्ट ना, पूण तरी लेगीत वादळ आयल्यार सादूर रावचे. चडशा वाठारांनी तापमान 33 डिग्री मेरेन पावपाची शक्यताय आसा, पूण आर्द्रताय वाडिल्ल्यान भोवतणचे तापमान 40 लागसर उरतले. IMDन सांगला. रातच्या वेळार उणे तापमान सुमार 25 मेरेन पावतले. गोंया खातीर हवामानाची सगळी शिटकावणी उणी. म्हयनो सोंपतकच उटंगराचो पावस. बेरेस्तारा गडगडा सयत पावसाची शक्यताय. बेरेस्तारचे तापमान 33 डिग्री ते 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.